खंयच्याय क्षेत्राचो उदरगतीचो विचार केलो जाल्यार शिक्षण हो म्हत्वाचो भाग जावन आसा आनी शिक्षक हो शिक्षणीक माध्यमाचो कणो जावन आसा. पूण गोंयच्या 16% शाळांमदी फकत एक शिक्षक शिकयता. ही दुर्दैवाची गजाल आशिल्ल्याचे NSUन म्हटला. 1486 शाळांमधल्या 239 शाळांनी फक्त एक शिक्षक शिकयता. युनेस्कोच्या स्टेट ऑफ द एज्युकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2021च्या अहवालांतल्यान ही गजाल उक्ताडार आयल्या. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या शाळांनी 33% शिक्षकांची गरज आशिल्ल्याचें ह्या अहवालांत म्हळां. शिक्षक आसाच ना अशें ना. अशें आसूनय ह्या शाळांनी शिक्षकांची भरती कित्याक जायना? NSUन प्रश्न विचारला. इट इज डिसहार्टनिंग की आमचे गोंयचे जे एड्युकेशन सेक्टर आहा ह्या सेक्टराची अशी हालत जाला ती. तुम्ही पळयत जाल्यार एड्युकेशन इज अ की टू सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट एंड टिचर्स आर द बॅकबोन ऑफ एनी एड्युकेशन सिस्टम. पूण इन गोवा देर आर ऑलमोस्ट 239 schools where only one teacher is there, only one teacher. What is going on? काय दिसा पयलीं CM प्रमोद सावंतान म्हटलेलें की गोंयचो एड्युकेशन सिस्टम नंबर 1. This is the number 1 system. He was saying that I'm a proud education minister. Student of Goa not at all proud of Pramod Sawant. And if you go to see, every year Goa produces 200 D.Ed students and 300 B.Ed students. And as per the UNESCO report, they are saying that 33% of teachers are required in rural Goa. So requirement astana government recruit कित्याक करना तांकां? तो प्रश्न आहा. Why government is not recruiting teachers in rural schools of Goa? तांकां पयशे दिवपाक जायना, तांकां सॅलरी दिवपाक जायना. Then yesterday Goa government wants to build Raj Bhavan आणि गव्हर्नरान तांकां नॉट दिला. So to build a Raj Bhavan you'll have money, but to recruit teachers you don't have money. Students are the future of Goa, future of India. Students are the nation builders. तुम्ही स्टुडंट्सां खातीर एक टीचर रिक्रूट करूंक शकना आनी कितें उरला? गोवाचे 60th लिबरेशन सेलिब्रेशनाक 300 कोटी गावला. CM is just utilizing that fund in renovating monuments, museum asu, parks asu, but the real celebration will be using that fund to revive the education system of Goa. Students are the future. तुम्ही एड्युकेशन सिस्टमूच तुम्ही कोलॅप्स करता. हाव आवर फ्युचर विल बी सेफ? वे गोवा इज हेडिंग टुवर्ड्स? हांव प्रश्न करता. सो आय एम डिमांडिंग एज NSUI that fund of Goa 60th liberation celebration and the fund which Goa government wants to utilize to build Raj Bhavan should be diverted to revive our education system. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365.